प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 5वो विसवोर वोड 21 ते 43 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 5 वर्सेस 21 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू नव्यान होड्यात चोडून दर्याचे पेळे तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दर्याचे धडेर आसलो. तेन्ना जायरूस नांवाचो एक देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन अशें लाल येवन मागलें, म्हजी धूव मरणाच्या तोंडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. अशें ताचे कडेन लाल येवन मागलें आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाचे वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत ओदीक पाश जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. आनी तेच घडयेर आपणाकडचो गूण भायर सरलोलो म्हूण आपणाचेच भितर रोखडोच जाणा जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो अशें म्हणून जेजून लोकां वाटेन पळोवन विचारलें. पूण लोक तुका चेंचता म्हूण तर तूं पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें ताच्या सिसांनी ताका म्हणलें. आनी अशें कोणें केलें तें पळोवन ताणें सरभोंवती नदर मारली. तेन्ना भिवून आनी कांपून आपणाक कितें घडलेलें तें जाणा जावन ती बायल लागीं सरली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगलें सोद तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आता आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? अशें सांगून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले. पूण ताणें म्हणलेलें तें कानार घेवन तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर अशें जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें. आनी पेद्रू, जाकोबा आनी जाकोबाच्या भावा जुआंवा बरोबर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिवंक ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्या घरान भितर सरतोच जेजून लोक व्हडल्यान रडटो आनी जायते सांगून विलापतो एक गोड बोल देखलो. भितर वचून तुमी कित्याक म्हूण गळबडटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां अशें ताणें तांकां म्हणलें. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून तालिता कूम म्हणजे धाकटें चेडवा उठ अशें ताणें म्हणलें आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोठाकलो आनी कोणाकूच हें गमयना जावन ताणें खोरायेन फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण तांकां सांगलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, एकदम लांबशें वाचलां. तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू जायरसाचे धुवेक पुनर्जीवन कोत्ता, ती मनांतल्यान तिका पोत्तून जिवी कोत्ता आनी एक बायल जी 12 वर्सां बरी नासली ती जेजूच्या आवरणाक हात लावन बरी जाता. आनी भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान आमकां शिकयता कशे भाशेन आमच्यान भावार्था वरवीं देवा कडसून सगळें आमकां मेळोंक जाता. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमकां जें दिश्टी पडटा, आमकां जें आयकता, दोतोरान कितें सांगलां, हाणें कितें सांगलां,
ताणें कितें सांगलां ह्यो वस्तू आयकोन आमी आतां आमचो जबाब दिता, आमी आतां आमचे भाशेन आमचें जिवीत जियेता. पूण जो कोण जावन आसा भावार्थी, जो कोण जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, जो कोण देवाचें उतर आयकता, जो देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सारता, देवाचें उतराची सजमणी घेवन आपल्या मनाची नोडसणी करता, आपलें मन बदलून त्या उतराचेर चिंतून आपले आतां उतरान आपल्यो कुण्यो आदारता, तो आतां भावार्था वरवीं चिंता, तो आतां भावार्था वरवीं आपलें काम करता, तो आपल्या भावार्था वरवीं आपलें जिवीत सारता. आनी आयज भाव भयणीनो, ही जी बायल 12 वर्सां बरी नासली, तिणें आपले सगळे दुडू बिड्यार केल्ले दोतोरां कडेन वैजां कडेन वचोन 12 वर्सां ती आतां बरी नासली जाल्यार तिचें मन कशें आसतलें आसलें. पूण तिणें जेजू वयर, जेजू कितें करता तें, जेजू मिलाग्री करता तें हें आयकोन तिणें आपणाकूच म्हणलें ताच्या आंगोस्तांक, ताच्या आवरणांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातलें. आनी तिणें जेजूच्या आवरणांक हात मारलो जेन्ना जेजू त्या वाटेन वेतालो आनी त्या वेळार ती बरी जाली. आनी भाव भयणीनो, त्याच वेळार जेजू आतां जायरसाच्या घरा वचपाचो आसलो, कित्याक जायरस यादनीक देवन मंदिराचो एक यादनीक आसलो, तो एक व्हडलो मनीस आसलो थंयसर. आनी भाव भयणीनो, जायरस जाणो आसलो की कोणाकूच आपले दुयेक बरी करूंक जायना म्हणून, फकत जेजूक जातलें म्हणून. आनी तो जेन्ना जेजू शिकयतालो तेन्ना थंयसर जेजू कडेन येता, सरपट जेजूच्या पांयां पडत पडटा आनी जेजू म्हणटा ये आनी म्हज्या दुयेचेर हात धरून तिका बरी कर. जेन्ना तो वेतालो वाटेर ताका कळोन येता की ताजी धूव भायर पडल्या म्हणून, ती मेल्या म्हणून. पूण जेजू कितें म्हणटा जायरसाक, जेजू जायरसाक म्हणटा तूं फकत भावार्थ दवर. तुवें म्हाका सांगलेलें जेन्ना तूं म्हजे कडेन येयल्लो की तूं ये आनी म्हजे धुवेचेर हात दवर आनी ती बरी जातली. हेंच भावार्थ दवर, कित्याक तुजे धुवेक कांय जावचें ना. तूं फकत भावार्थ दवर. हें तुवें आयकलां की तुजी धूव भायर पडली म्हणून हें सोत मानिनाका. फकत भावार्थ दवर की तुजी धूव पुनोत जिवन जातली, बरी जातली म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जायरस जेजूचें उतर आयकता, तो आपलें तोंड बंद करता, ताका रडोंक येता, ताका खूब दूख भोगता, पूण तो आपलें तोंड उक्तें करिना. तो अनभावार्थी भाशेन आपली उतरां म्हणून बोबो मारिना. तो ओगी रावता आनी जेजू जेन्ना ताच्या घरा पावता, सगल्यांक भायर काडटा, कित्याक ती मेलेली आसली म्हणून. जायरसाची धूव मेलेली आसली, खरेपणी मेलेली आसली. पूण जेजू ताका सगल्यांक भायर काडून जायरसाक ताचे आवयक घेवन भितर वेता आनी तिका आतां परतून पुनर्जीवन करता. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत खूब वस्तू आहात, खूब वस्तू आहात ज्यो घडण्यो आहात, ज्यो आमकां इतले आमकां दुखी भरीत करता की आमी सगळ्यांना कांयच बरें जावचें ना. कित्याक आमी आमची चिंतप आमचे सोयीन आमी पिशे भाशेन पळयता, जें आमी आयकलां, जें आमकां दिसता, जें आमकां कोणें सांगलां. पूण आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरया. आमची चोत्राय जेजून कितें सांगलां आपल्या उतरान ताचेर दवरया. आनी जेजूचेर भावार्थ दवरल्या उपरांत आमी केन्नाच दुखी बरीत जावची ना. कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी. आमी ताच्या उतराचेर चोत्राय दवरीत जाल्यार, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमी जाणो की देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या भावार्था वरवीं आमकां तें जैत मेळटलें. कित्याक जेजून आमकां तें जैत घडोवन हाडलां खुर्सार. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. आमच्या मनाची नडसणी करून त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोया. तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करुया. आनी शेकी तें उतर आमी पाळल्या उपरांत आनी भावार्थान चल्ल्या उपरांत देव जें आपल्या उतरांत सांगलां तें आमकां दितलोच म्हणून ही खात्री आसा. म्हणून आमी आयजतान देवाच्या उतरान रिगून देवाचें उतर करुया आनी एक आमचें तयारी सासणाचें सूख भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.